ह्या कोविड टायमाचेर भरपूरशे नेगेटिव्ह न्यूज आमी पळयताले आनी फाटल्या 2 दिसांक एक गजाल जी सगळे गोंयकार चर्चा करता आनी सगळ्या पेपरांचेर आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हटल्यार आमचे क्रांतिकारी पुजा मेळेकर हेचो सक्सेस. आयज आख्खे एनालिटिकल केमिस्ट्री ह्या स्ट्रिमीन टॉप करून PS कॉलेजीन ते शिकताले. तेणी मेळावलीचेच न्हू आमचे सगळे क्रांतिकारी भावा भयणींचे नांव वयर केलां. आयज असलो टॅलंट आमच्या गोंयांत भरपूर आसा. स्पेशली ह्या चेडवाचो सक्सेस सगळ्यांत वयल्या लेवलार आसा. तेजें रिजन आसा इतले दीस रस्त्याचेर बसून मेंटल स्ट्रेस सहन करून आनी ही मेळावलीची जी चळवळ त्या चळवळीन एक्टिवली पार्टिसिपेट जावन पासून तेणी आपले अभ्यासाचेर दुर्लक्ष करूंक ना. कितलेशे भुरगे एक्सक्युजीस दिता की आपूण अभ्यास कित्याक करिना, आपली स्टडी कित्याक जावना, आपणाक बरें मार्क कित्याक पडोंक ना, हे एक्सक्युजीस आसता. ते एक्सक्युजीस ना दिताना तेणे आपूण कशें एक्सल जावपाक शकता आपल्या फिल्डान, आपले आपूण जे शिकता तितून कशें एक्सल जावपाक शकता हेचें एक आमकां उदाहरण दिल्लें आसा, एक एग्जाम्पल सेट केल्लें आसा. हे आमकां हांगा मेळावलीच्याच गांवांक न्हू, सत्तरीच्याच गांवांक न्हू तर गोंयच्या सगळ्या भुरग्यांक दाखोवन दिल्लें आसा की आपलो गांव वाटयतना पासून आपूण अभ्यास करून सुद्दां आपलें नांव वयर काडपाक शकता, आपल्या गांवाचें नांव वयर काडपाक शकता. सो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या तर्फे पुजाक कॉंग्रॅच्युलेट करता. ते आतां MSc करपाचें आसा, तेणी एडमिशनाक एप्लाय केल्लें आसा. सो आमी सगळे जाण ताका बेस्ट विशीस दिता. लायफान तेणी अशेंच फुडें सरचें, सक्सेस जावन आपल्या गोंयच्या आनी आमच्या मातयेक तेणी आपली सर्वीस दिवची आनी मेळावलीचें आनी गोंयकारांचें नांव सदांच अशें वयर दवरचें. हांव मागता पुजा कडेन की तेणी सांगचें की हे जेन्ना मेळावलीचो प्रोटेस्ट चलतालो तेन्ना तुमकां कशें डिफिकल्ट जातालें अभ्यास करपाक, नाल्यार हितून तुजो जो सक्सेस आसा तितून तूं कोणाक आनी वांटेकार धरपाक शकता, तुजी मम्मी डॅडी नाल्यार कोण तुमचे देव आसा आमचो जो आमकां सदांच राखता, टिचर्स आसा. सो प्लीज. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी आयज जो सक्सेस मेळ्ळा म्हाका बी दिसता खंय दिसून नासलें की हांव टॉप करतलें म्हणून, बिकॉज तेन्नाच पॅन्डेमीक सुरू आसलो आनी आमकां हांगा नेटवर्क इश्यू आसा. तो खंय तरी काजीनी किंवा नेटवर्क सायडीन वचून सगळें हें करचें पडटालें. आनी सदांच फॅमिली सपोर्ट करताली. काका आसलो, मा खंय तरी भाजी विकून आमकां सगळ्यांक हें करताली. आनी मागीर प्रोटेस्ट जालो, दीस रात सारकें थंयच आसतालें आनी मागीर केन्ना रातचो टायम मेळ्ळो तेन्ना अभ्यास करतालें. येस, आतां तेणी म्हटलें तेची मां भाजी विकून ताका फुडें काडलो. अशी कितलेशीच गोंयांत फॅमिलीज आसतले जे फॅमिलीज आपल्या भुरग्यांक खूब खूब त्रासान शिकयता आनी हेकाच लागून आमकां जाय ह्या भुरग्यांक सपोर्ट केल्लो, एक सरकारान सपोर्ट केल्लो, एक सरकाराचे पॉलिसीज जाय ह्या भुरग्यांक फुडें काडपाक. फाल्यां ताका एडमिशन घेवपाक जेन्ना भुरगीं टॉप करता तेन्ना एडमिशनाक तांकां लायनीक रावचें पडपाक जायना, हांगा एडमिशन मेळना थंय एडमिशन मेळना अशें जावपाक जायना. आनी तेंचे एज्युकेशनाचो सगळो भार जो म्हणटा तो सरकारान बेर करपाक जाय, कित्याक हो टॅलंट आमचो गोंयांत यूज जावपाक जाय आनी हो टॅलंट आसा तो वेस्ट जावपाक जायना. तशेंच आमच्या बरोबर तेजी भयण आसा उन्नती, जे तुम्ही पळयलां आसतले, कितलेशेच तुम्ही प्रोटेस्टांत ह्या मेळावलीच्या व्हिडिओनी पळयलां आसतले. सदांच फुडाकार घेवन तेणी एक एग्जाम्पल सेट केल्लें की ह्या गांवचे चेडूं, एक नारी शक्ती म्हणटा आमी, वुमन्स पावर जी म्हणटा ती पावर कितें करपाक शकता. सो हांव तेच्याय कडेन मागता की ताका तेच्या भयणीच्या सक्सेसाचेर कितें दिसलां. हांव ताका सगळ्यांक पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन्साक थँक्यू म्हणटा. आनी म्हाजे भयण पुजा मेळेकर यांनी एनालिटिकल केमिस्ट्रीन PS कॉलेजीन टॉप केला, ताका बी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. ज्या कोरोनाच्या पॅन्डेमीक टायमान आमकां सारकें हांगासर गांवांत आमच्या नेटवर्क प्रॉपर ना आनी आमकां म्हणजे नेटवर्क प्रॉपर नासल्या कारणान खंय तरी रानान वचून ज्या जाग्यार प्रॉपर नेटवर्क मेळटा थंय वचून आमकां स्टडी करपाक पडटा. इवन ऑनलायन क्लासीस सुद्दां आमकां थंय वचून एटेंड करचे पडटा. आनी अशें ना की बाबा थंय सारकें प्रॉपर नेटवर्क मेळटा अशें, बट तेणी आपले खूब म्हणजे कष्ट करून तेणी आपले जे कितें सक्सेस मेळ्ळा ताका आयज तेणीच ते सगळें साध्य केल्लें आसा. आनी फॅमिली आहा ती सदांच ताका मोटिवेट करताली. फाटल्यान काका आमचे आसा, तशेंच मम्मा, सगळे आमी ताका सपोर्ट करतालीच. आनी इवन तेन्ना आमचे जे IIT प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो तेन्ना सगळें जाल्लें. आमी रात दीस म्हणजे आमकां थंय प्रोटेस्टाक वयचें पडटालें. आमी सगळीं आसतालीं थंय एक्टिवेट पार्टिसिपेट म्हणटा तशी. आनी त्या टायमार थंय रस्त्यार वचून बसप, ऊन पावस सगळें घेवन आनी रातचें येवन स्टडी करप इट्स नॉट पॉसिबल, बट तेणी ते आयज करून दाखयल्लें आसा. सो हांव ताका कॉंग्रॅच्युलेट करता. थँक्यू. थँक्यू. सो सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी तुमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक एक मेसेज, केन्नाच
कसलेच एक्सक्युजीस दिवन फाटी सरो नाका. आमकां सदांच फुडें सरपाक जाय. आमचो गोंयचो टॅलंट, आमचो स्वताचो टॅलंट गोंयच्या ह्या मातयेक लागपाक जाय. सो केन्नाच फाटी सरो नाका, सदांच फुडें सरया. देव बरें करूं.